मिसाची सुरवात एक सगळी उभी राहून आम्ही गायन गावया. A22 परमेश्वर रासोड चलयता पान 11 A22 पेज 11. परमेश्वर रासोड चलयता ताचे रासोगलेच मोगाचे परमेश्वर रासोड चलयता ताचे रासोगलेच मोगाचे परसोडानो ताचुलीचो आमचो देव आमचेर पाकयता सोमेस्तालागी आबयता आपणाची मोदी चलयता परसोडानो ताचुलीचो आमचो देव आमचेर पाकयता सोमेस्तालागी आबयता आपणाची मोदी चलयता परमेश्वर रासोड चलयता ताचे रासोगलेच मोगाचे परमेश्वर रासोड चलयता ताचे रासोगलेच मोगाचे. बापाचे आनीक पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनीक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र गूट फावो ते परी समारंभूक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आनीक देवाचे काकलुतीक उलो मारून दुखी काळजां म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मरणाचें तोंडान वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत ईसा काकूत ईसा काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. हेच्या दिसा आख्खी पवित्र सभा भाग्यवंत मोनिका, भाग्यवंत आगोस्तीन हाची आवय हिचें स्मरण करतात. ह्या मिसाचें इतिहास हांव भेटयता शेन ओलिवेरा हाच्या सासणीक थारोणा पासत मागूंक. तेच परी आपल्या वाडदिसा सुमयार मागूंक लायतात मारिया आब्रिव आनी कियन वालाधारीस. आपलो लग्नाचो वार्षिक वरस समारंभता एजिडिओ आनी फियोना दे आल्मेडा. व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. तेक्ला डिसोजा, इमिलिया डिसोजा, जो मार्टिन्स, ऑल्विन मांतेरो, आग्नेलो डिसोजा, मेडलिन फेर्नांडीस, वेन्सिओ डिसोजा, जॉन फेर्नांडीस, आंतोनियो कोलिमाव, फ्रांसिस्को जिजस कोलिमाव. ह्याच्या दिसा अनेक जायतीं जाणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक वरस वा हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडेंत आसात, कश्टवतात, जावं घरा लागीं हॉस्पिटलांनी टेस्टाक वेचीं आसात, ऑपरेशनाक वेचीं आसात, तांचेय पासत मागुया.
देवान आपले काकलुतीन आमकां ह्या वर्साक फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी ह्या वेळार ओग्यापणान तुमची कासकी तेसावां तुमच्यो गरजो देवाक सांगात. सर्वेस्परा देवा, दुखेस्ताच्या बुजवंडारा आपल्या पुता आगोस्तिनान आपलें जिवीत बदलून तुजेशी परत येवचे पासत भाग्यवंत मोनिकान दुखां घडोवन केल्ली मागणी तुवें खोनवाडायेन स्विकार केली. तांचे दोगांयचे विनवणेन आमची पातकां रोडूंक आनी तुज्या बोगसोण्याची कृपा सोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजें सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्यवान पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिठीची सुरवात. पावलू देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो दोरदूत जावंक आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेन कोरिंत शारांतले पवित्र सोबेक मुणगे क्रिस्ता जेजू सोबें पवित्र केलोल्यांक आनी सोगले सुवातेर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उचारतात त्या सोगल्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक आपयलोल्यांक ही चीट बरयतात. तो तुमकां आनी आमचोय सुमी. देवा आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबें आसूं. देवाचें देणें तुमच्या मेल्ल्या कोरें म्हटल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगल्या भांडारांची भोवती तुमकां मेल्ल्या. भोव करून सोर प्रवचनाची आनी सोर जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दिता ती गोवाय तुमचे मोदें गोट रिगल्या. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या प्रकाशनेक आशेन रावता. तांकां कसलोच ओतम्याचें देणें उणें ना. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आमचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत तीर दवरतलो. जाणें तुमकां आपयल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुम्यांक एकवटूंक आपयल्यान तो देव विस्वासी. सर्वेस्पराचें उतोरें. देवाचे वळखा. आमचो जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखणटा. सगलीं म्हणया. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पर कितलो तोर आनी वंदिवोन ताच्या तोरायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखणटा. पिणका पिणकेक तुजें कोतुबांक परगोट कोत्ता. तुज्या बलिश्ट कोडण्याची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांगता. तुजे ओचोऱ्यांची खबर सगल्या परगोट जाल्या. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखणटा. मनीस तुजे प्रवेशनेचो भिरांकूळ कोरण्यो वन्नितलो आनी तुज्या वडबिकेचो प्रकाश कोत्तलो. तुज्या ओकोणीत बरेपणाचो उगडास कोत्तलो आनी तुजे प्रमाणीकपण वाखणटलो. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजें सदांकाल तुजें नांव वाखणटा. उद्गार. हालेलुया.
जागृत जायात आनी तयार रावात. सुमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत, देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात, केन्ना चोर येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें गोर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनात ते घडयेक मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसतल्यांक वखदार जेवण दिवंक दुनियान आपल्या गोराब्याचेर सत्या दिल्लो विस्वाशी आनी साणो चाकर कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर सत्या दितलो. पूण बासकोड चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारून आनी बेबदां बरोबर जेवणाक आनी पेवणाक लागत जाल्यार तो रावन आसलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेले घडयेक त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्यां सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लयतलीं. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आमी दिसा दिसपट्टी जायतो ल्हान ल्हान वावर करतात, गरजेचो वावर तो. आनी जेन्ना आमी हो वावर करता तेन्ना आमचें ध्यान मन आमचें लक्ष त्या वावराचेर आसूंक गरज. आनी जरी तर आसना जाल्यार घडये चुकी घडटात वा अपसोयाक घडोवंक शकता. एक सादें उदाहरण दिवचें म्हणल्यार जरी तर आमकां च्या पिवंक जाय जाल्यार आमी दूद गरम करतले आनी दूद गरम करता तेन्ना आमची नदर दुदाचेरूच आसूंक जाय. जरी तर आमी आनीक दूद गॅसीर दवरून आनी खंय गेल्यात जाल्यार घडयेक दूद वारोन इदवास जातलो. आनी ह्या पासत जागृताय दर एक वस्तूची दवरूंक गरजेची. जाल्यार आमी आमच्या भावार्थांत जियेता आसतना आमी कित्या पासत जागृत रावंक जाय त्या विशीं आयचें शुभ वर्तमान आमचें मन ओडून व्हरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक सांगता, जागृत रावात, कित्याक दोनी केन्ना येतलो तें तुमी नकळत. आनी ह्या विशीं बरी एक घडणी कशी तो सांगता थंयसर. जरी तर एक मनीस, एक गोरकार घरचो, तो आपलें घर राखीना जाल्यार जेन्ना कोण तरी तो जाणा आसता चोर जरी तर येतलो पूण तो आपूण घर राखीना जाल्यार तो मनीस त्रासाक पडटलो. म्हणजे ताका नागोवंक शकता, कोण चोर येतलो आनी ताका नागोवन तो व्हरतलो म्हूण सांगता. आनीक जरी तो जागृत रावत जाल्यार तो आपूण त्या चोराक आपल्याक नागोवंक दिवचो ना, चोरूंक दिवचो ना. आनी ह्या विशीं आमच्या जिविताचेर नदर घालून आमच्या जिवितांतूय आमी दिसा दिसपट्टी चतूर आनी जागृत रावंक आमकां तो उलो मारता. तर मोगाच्या इश्टानो, आमी जरी तर जागृत रावंक सोदता जाल्यार जेजू सांगता आपूण आपणाचें उतर आयकात. जें कितें देवान आमकां नेम कायदे दिल्यात ते चालीक लावंक जाय दिसा दिसपट्टी. आतां जेन्ना आमी सोमी परत येतलो म्हणटा त्या विशीं जाणार आमकां सांगतात दोन घडण्यो त्यो. एक पयले सुवातेर जेन्ना आमी मरतले तेन्ना ह्या संवसारांत जियेता आसतना जें कितें बरें आमी करता ताचो इनाम बरो आसा जाल्यार आमकां स्वर्गारूय बरो इनाम फावो जातलो.
आनीक दुसरे वाटेन तो म्हणटा सोमी येतलो तेन्ना म्हणजे सोमयाचें दुसरें येणें जेजून आमकां सांगलां की तो परत येतलो आनी त्या वेळार जरी तो परत येता तेन्ना आमी घोडये जागृत ना आसल्या जाल्यार आमी घोडयेन त्रासान पडटले आनी ह्या विशीं मोगाच्या इश्टानो आयच्या दिसा आमकां शुवर्तमानांतल्यान संदेश हो मेळटा की सगल्या वेळार आमी जागृत रावंक जाय आनी जागृत जरी तर रावतले जाल्यार जे नेम कायदे देवान आमकां दिल्यात ते आमी पाळची गरज आनीक ह्या पाळल्या उपरांत सुर्गेचें राज आमकां फावो जातलें जावं आमच्या मरणा उपरांत वो क्रिस्त जेन्ना दुसरें येणें येता तेन्ना तर मोगाच्या इश्टानो दिसा दिसपट्टी आमच्या भावार्थान आमी जागृत रावंक जे नेम कायदे आमकां दिल्यात ते आमच्या जिवितांत पाडूंक जागृत रावंक ही कृपा फावो कर म्हूण मिसाच्या बलिदानांत खोतखोत्यान मागुया. बेटोने गायन गाऊया सी सो बागेतल्या फुलांमध्ये पान 30 C6 पेज 30. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या क्षणामध्ये बोरीतल्या रातूमध्ये ईश्वरान सोदले देणे बोरीतल्या रातूमध्ये ईश्वरान सोदले देणे जेजूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज मोचे बोरयाच्या उदका पितो पिळेचे बेबितो राजाच्या देव्या भितो कितें म्हाका मेळ्ळे राजाच्या देव्या भितो कितें म्हाका मेळ्ळे. मोच्या भयणी भावानो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. आपले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं तुवें एक आपणायलोली पोरजां तुका करून घेतली. तुजे पवित्र सोबेंत एकवटाची आनी शांतीची देणी दयेन आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काड जावं बारात आमी ती सर्वेस्पराक इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरपता. जिव्या भावार्थान ताचें पन्नो जिवनपण परगट्टा. तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून सर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तांबो आसतना तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस्परा खरंच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा वरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हीं दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो कूड संसाराच्या सोरवणारा तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन बणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान ओतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारया देवाची माय सांगाती, बागयोन जुजे तिजो पोती, बागयोन दोन दुतां आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनीक तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आतां दिर्घेन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळण्यापर्यंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवट ती बोधवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक तोर मातलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. खोम्यांच्या वेळार आमी गायन गावुया D1 आमचे मदल्या कोणान पान 47 D1 पेज 47.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुजे काकलुतीचें वखद आमकां पुर्ती भलायकी दिवं आनी सगळ्यान आमी तुका मानता तसलीं जावच्याक आमकां तुज्या मोगान थीर आनी उर्बेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनीक सोर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मागणे सान मिगेलीक सामिगेल महाबडव्या लढायच्या दिसा तूं आमकां देवताच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देवताका धमकी म्हूण आमी खावतेपणीन मागता आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमपणांत लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सळपळटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. E3 बापा तुका आर्गां दिता पान 70 आनी 7. E3 पेज 77. Sowiec